Korintkarank Pauluchem Dusrem Potr. Osok Pauluk देवान फावो केल्लीं दर्शनां आनी प्रकाशन्यो. चॅप्टर 12. वडवीक सांगून कसलोच फायदो ना, तरी हांव सांगीत रावतलों कित्याक सांगची गरज आसा आनी सोम्यान म्हाका फावो केल्ल्या कांय दर्शनांची आनी प्रकाशन्यांची खबर करतलों. क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्या एका मनशाक हांव वळखतां. 14 वर्सां आदीं ताका स्वर्गार खुद देवा मुखार उबारून व्हेलो. ही उबारणी म्हजे कुडी सयत जाली वो म्हजे कुडी भायर जाली तें हांव नकळो. देवूच जाणो. ह्या मनशाक वैकुंठांत उबारून व्हेलो म्हूण हांव जाणो. हेंय म्हाका कुडी सयत वो कुडी भायर घडलें जाल्यार हांव नकळो. देवूच जाणो. थंय मनशाच्या उतरांनी उचारूंक जायनात आनी जांची गजाल करूंक मनशांक फावो ना तसल्यो गुपीत वस्तू ताणें आयकल्यो. ह्या मनशाक फावो केल्ल्या अणभवा विशीं वडवीक सांगूंक हांव तयार आसां, पूण म्हजेच विशीं जाल्यार फकत हांव कितलो अशक्त म्हूण दाखोवन दितात त्या वस्तूं विशीं वडवीक सांगतलों. अशें करून वडवीक सांगूंक सोदीन जाल्यार हांव पिसो जावचो ना, कित्याक सत तेंच सांगतलों. तरी अशें हांव कोत्चो ना, कित्याक म्हणल्यार म्हाका पळोवन आनी म्हजें आयकून म्हजें मोल करूंक जाता तितलेंच पुरो. हाचे परस म्हजें अदीक उंच मोल म्हज्यान अप्रूप प्रकाशन्यांक लागून कोणेंच केल्लें म्हाका नाका. त्याच म्हज्या उत्तम प्रकाशन्यां पासत हांव गर्वान फुलोना जावंक म्हज्या देवान रोंबलोलो एक कांटो आसा. तो म्हाका स्वतावंक धाडलोलो सैतानाचो एक दूत. हाका लागून हांव गर्वान फुलोवंक शकना. ह्या विशीं ह्या सणसण्यांतलो म्हाका निवार म्हूण 3 फावटी प्रार्थना करून हांवें सोम्याक मागलें. पूण सोम्यान म्हाका अशें सांगलें, म्हजी मजत पुरो तुका, कित्याक अशक्तायेंत म्हजें बळ संपूर्णायेन परजळटा. देखून क्रिस्ताचें बळ म्हजें सवें वचचे खातीर भोव व्हडे खुशेन म्हज्या अशक्तायांची व्हडी करतलों. म्हणटच हांव अशक्त म्हूण म्हाका बेमान केलो म्हूण वेगवेगळ्या गरजांक सांपडलो म्हूण धुमाळो भोगलो वो तरेतरेच्या उचडणींनी चेपलो म्हूण परवाच ना. क्रिस्ता पासत हे सगळे गतींत हांव मुरगडटां, कित्याक जितलो हांव अशक्त तितलो हांव क्रिस्ताचे शक्तीन शक्तिवंत. कोरिंतकारां विशीं पावलुची काळजी. आतां हांव खरेंच पिसो जालां, पूण तुमीच म्हाका पिसो केला. तुमी की म्हजो मान राखूंक जाय आसलो, हांव कांयच न्हय जाल्यारूय तरी त्या तुमच्या श्रेश्ठ धर्मदूतां परस हांव कांयच उणो न्हय. तुमचे मदें सगळें सोंसणीकायेन वावुरतालों तेन्ना हांव खरो धर्मदूत म्हूण खात्री दिवंक म्हजे उदेशीं देवान जायत्यो खुणां, अजापां आनी विस्मितां करून दाखयलीं. हेरां पवित्र सोबां परस कशे भाशेन हांवें तुमकां कितेंय उणें केलां? एक मात खरें, म्हज्या उदारपसणाचो भार हांवें तुमचेर घालूंक ना. ही म्हजी ओनीत तुमी म्हाका भोगसात. पळयात, 3रे फावटी हांव तुमकां भेट दिवंक तयार आसां आनी म्हज्या उदारपसणाचो भार आतांय तुमचेर घालचो ना, कित्याक तुमच्यो वस्तू म्हाका नाका, तुमी जाय म्हाका. आवय बापूय पासत पयशे जमून दवरूंक पुतां धुवांचो कायदो न्हय. परतेंच जाल्यार आपल्या भुरग्यां पासत पयशे जमून दवरूंक आवय बापाचो कायदो. तुमचे खातीर म्हजे कडेन आसा तितलेंय खोचूंक म्हजो जीव पर्यंत खोचूंक हांव भोव खोशी. हांव तुमचो इतलो अदीक मोग कोत्तां देखून तुमी म्हजो उणो मोग करचो. बरें तर, हांवें तुमचेर म्हजो भार घालूंक ना खरें,
पूण नादबुदीचो जावन म्हजे नादबुदीन तुमकां हांव म्हज्या चोपक्यांत धरली. तुमचेशी हांवें पाठयल्या त्या मनशां मदल्या एकल्या वरवीं ताणें तुमचो फायदो काडला जायत. तुमचेशी वच म्हूण हांवें तिका कोडे मागलें आनी ताच्या वांगडा आनीक एकल्या भावाक हांवें धाडलो. तितान तुमचो कसलो तरी फायदो काडलो जायत. तो आनी हांव एकाच मनान वागूंक नात काय? आमी एकेच तरेन चलूंक नात जायत. तुमचे मुखार हो सगळो वेळ आमचें नांव राखूंक आमी सोदलां म्हूण चिंतूं नाकात. ना, आमी सांगलां तितलें क्रिस्ताच्या एकवटांत आनी देवा हुजीर सांगलां तुमकां प्रितिमेच्यान तुमच्या क्रिस्ती जिवितांत घट करूंक हो एकूच आसलो आमचो हेतू. तरी तुमचेशी पावोन तेन्ना म्हाका तुमी मेळ्ळल्यात तशीं मेळना जाशात म्हूण आनी तशेंच तुमकां हांव मेळ्ळलो जाय आसलो तसो हांव मेळ्ळो ना जायन म्हूण म्हाका हुस्को आसा. तुमचे मदें झगडीं, नाटकाय, राग, स्वार्थ, बोगलांटां, चाडयो, गर्व आनी गोंदोल गोलबोल आसतीत म्हूण म्हाका हुस्को. तुमचे मदें नव्यान पावतलों तेन्ना आदीं घडलां तेंच घडत म्हूण म्हाका भिरांत दिसता. म्हजो देव म्हाका तुमचे मुखार लोजेक घालीत. आदीं पातकांनी जियेतालीं त्या जायत्या जाणां पासत म्हाका खूब दुखां घोलूंक पडत म्हूण म्हाका भिरांत दिसता. कित्याक म्हणल्यार तांणी अजून आपलें पोजडपणाचें, कामचारी आनी सोदेपणाचें जिवीत सोडून दिवंक ना. देवाचें उतर